नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमी पळयतात आयज जे भांगराची रेट आसा ती इतली वयर पावलेली आसा की सर्वसामान्य लोक भांगर घेवप हे चिंतूच शकना। आनी भांगराची रेट जी आसा ती दिवसेन दिवस म्हणजे सदांच कित्याक वाडटा हाजे आमी तुमकां कारणां दिवपाची आसात। भांगराची जी म्हायती आसा ती आमी तुमकां संपूर्ण दिवपाची आसा, ती मागीर रिलिजियस आसो, इकॉनॉमिकल आसो, हिस्टॉरिकल आसो जावं जिओलॉजिकल आसो, आमी संपूर्ण म्हायती जी आसा आयच्या ब्लॉकान दिवपाची आसात। तर नमस्कार, हांव रुपेश गावडे। आयज जे भांगर आसा ते 1,25,000 पावलेले आसा 10 ग्रामा फाटल्यान 24 कॅरेट। आनी हे भांगर जे आसा ते सदांच वयर 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 चडत आसा ह्या दिसांनी। गेल्या वर्सा ते 77,000 आशिल्ले ते भांगर जे आसा ते 50,000 वाडोवन आयज एकाच वर्सान 50,000 रुपया वाडले। हाजी कारणां खूब आसात। काही लोक म्हणटा की युक्रेन आनी रशिया मदीं जाल्लेले कॉन्फ्लिक्ट म्हळ्यार झगडी जावं पुराय जगान जे आसा ते वॉर सिच्युएशन जाल्लेलें आसा, हेकाच लागून जे आसा ते भांगर वाडिल्लें आसा। पूण एक्चुअली हे कारण एक आसा ते वेगळें आसा। आता आमी जर पळयल्यार आमच्या पुराणांनी भांगराक खूब म्हत्व दिल्लेलें आसात। भगवद्गीतेन पासून श्रीकृष्णान म्हटलेलें आसा की आपूण भांगरान रावता। म्हळ्यार भांगर हे सुर्या सारके तेजस्वी आसा। भांगर आमच्या आयुर्वेदान पासून ताचो उल्लेख केल्लो आसा। भांगर जे आसा ते रगत शुद्ध करता। भांगर जे आसा ते आमच्या शरिरान एक वेगळी तरेची उर्जा निर्माण करता, बरी उर्जा निर्माण करता। भांगर जे आसा ते आमची स्कीन जी आसा ती मुलायम करता। आनी भांगर जे आसा ते आमचे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर आसा ते कंट्रोलान दवरता। आनी भांगर घातल्या उपरांत आमचो आत्मविश्वास आसा तो वाडटा। म्हळ्यार भांगराचे खूब फायदे आसा। आनी हेकाच लागून आमचे प्राचीन काळा पासून आमचे जे लोक आसा ते भांगराची आभुशणां घालताले। आनी खास करून एशिया कंट्रीन म्हळ्यार चायना आनी इंडियेन भांगराचो खप आसा तो जास्त आसा। ते मागीर लग्न कार्याक आसूं जावं बाकीच्या समारंभांक आसूं। आमचे एशियन कंट्रीज म्हळ्यार चायना आनी भारतान आमच्या आभुशणां घालपाची एक प्रथा चालू आसा। आता भांगराची हिस्ट्री आमी पळोवयात। भारताक आमच्या स्वर्ण देश म्हणटालो, म्हणजे भांगरान माडिल्लो असो देश म्हणटालो। आमच्या राजा महाराजां कडेन भरपूरशे भांगर आशिल्ले। आनी हे भांगर जे आसा ते मागीर खंय विलुप्त जाले हे तुमकां खबरच आसतलें। कित्याक तर अरब कंट्रीच्यान जे राजा आयले आनी हांगासर ते लुटून गेले, तेंच्यांनी कितलेशेच भांगर व्हेले। ताच्या उपरांत युरोपियन लोकांनी आमचेर शासनां गाजयलें। ते मागीर फ्रांस आसूं जावं कितलेशेच वर्सां जालीं ब्रिटिशांनी हांगासर आपले शासन गाजयलें आनी कितलेशेच जे भांगर आसा ते ब्रिटनाक तांच्यांनी व्हेले। आमी पळयतात की युरोपियन कंट्री आसा ते जास्त भांगर घालिना, पूण तांकां भांगर कित्याक जाय पडले। पूण हीच तर हिस्ट्री आसा ह्या भांगराची। जेन्ना वर्ल्ड वॉर 1 आनी 2 जाले, म्हणजे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जाले, तेन्ना अमेरिका आनी जे स्विझर्लंड आसा हो देश न्यूट्रल आशिल्लो। आनी तेंच्यांनी जे आसा तो जास्त ह्या वॉरांनी सहभाग तेंचो नाशिल्लो। आनी जेन्ना युरोपियन कंट्री आनी पुराय जगाचे जेन्ना हे वर्ल्ड वॉर जाले तेन्ना प्रत्येक जे देश आसले ते लॉस जाले। म्हळ्यार तेंचे कडेन वेपन जे आसा ते विकती घेवपाक तेंचे कडेन पयशे ना जाले। अशा टायमार तेंच्यांनी जे आसा ते आपले कडेन आशिल्ले गोल्ड, ब्रिटेन, इंग्लंड सारक्या देशांनी आपल्या कडेन आशिल्ले गोल्ड जे आसा ते खंय तरी घाणाक दवरले। आनी अमेरिका देशान USAन जे आसा तांकां इन्वायट केले, आमचे कडेन तुमचे भांगर दवरात आनी सेफली दवरात। जेन्ना हे सगळे युद्ध सोंपतले तेन्ना आमी तुमकां ते रिटर्न करतले। अशे तरेन कितलेशेच देशांनी आसा ते स्विझर्लंड आनी अमेरिके कडेन जे आसा ते भांगर दवरले आनी तेज्या बदलाक तांकां डॉलर दिले। आनी डॉलर जेन्ना हे लोक वर्ल्ड वॉर सोंपले आनी जेन्ना लोक भांगर मागपाक आयले तेन्ना अमेरिकेन तांकां सांगले तुमी भांगर घेवं नाकात, त्याच बदलाक आमी तुमचे कडेन जे डॉलर दिले, जेन्ना तुमी खंयच्या देशा कडल्यान कितें घेतले तेन्ना ह्या डॉलराचो उपयोग करात। आनी अशे तरेन डॉलराची जी प्रक्रिया आसा ती अख्ख्या जगान सुरू जाली। आनी देवण घेवण जेन्ना करता तेन्ना आमकां पुराय जगान जे आसा ते आमी डॉलरांनी करता। हो तेच्या फाटलो इतिहास आसा। आनी आयज हेच भांगर ह्या अमेरिका आनी स्विझर्लंडाक खबर आशिल्ले। एशियन कंट्री चायना आनी जे इंडिया आसा तांकां हे भांगराची गरज आसतली। आनी हे भांगर जे आसा ते आतां आमी स्विझर्लंड काही प्रमाणान जे आसा ते अरब कंट्री कडल्यान जावं USA कडल्यान आमी हे भांगर हाडटा। सुमारे वर्साक एक 700 ते 800 टनान आमी हाडटा। आमच्या भारतानूच हाडटाय, पूण ते जास्त आमकां भारतान जे आसा ते मेळना आमकां भांगर। आनी आमी हे भांगर जे आसता ते आयात करता। आनी ह्या लोकांक सगळे खबर आशिल्ले की हे भारताक आनी चायनाकूच जे आसा ते भांगर जाय पडटले।
आनी हेजो तेंच्यांनी फायदो पुरेपूर घेतलेलो आसा. आनी हे भांगार आतां इतलें म्हारग जावपाचें कारण म्हळ्यार डॉलर, जे आमी आतां तुमकां इतिहास सांगलो तो डॉलराचो. हे डॉलर जो आसा तो फाटल्या ह्या 10 वर्सांक जो आसा तो वाडत आसा. आनी आयचे घडयेक जो आसा तो 88 रुपयाचेर पावलेलो आसा डॉलर. फाटल्या आमी काही 10 वर्सां पयलीं जर डॉलर्स आहा तो 77, 56 अशा रेटीन आमकां मेळटालो. म्हळ्यार तितले भांगार आमकां जे आसा ते म्हारग नाशिल्ले. पूण आतां 88 रुपयाचेर पावलेलो आसा डॉलर्स. म्हणजे आमची इंडिया जी आसा ती खंय तरी सकयल येत आसा इकॉनॉमीन. जरी आमची GDP हाय आसलेली तरी जे आमी आयात करता, जे गोल्ड आमी आयात करता ते आमकां थंय म्हारग पडटा. जो रुपया आसा तो सकयल पडत आसा. आनी ह्याच कारणाक लागून आमकां जे भांगार आसा ते म्हारग घेवचें पडटा. आतां भांगार इतलें म्हारग आमी घेता दुसऱ्या देशा कडल्यान तेन्ना टॅरीफ लागता. आमच्या इंडिया सरकारान आमचेर टॅरीफ लायल्लो आसा. तो जावन आसा 6%. म्हळ्यार आमी ताका एक्सायज ड्युटी म्हणू शकता. 6% ताका एक्सायज ड्युटी लागता. हेज्यान पयलीं तो नाशिल्लो. एक टायम मनमोहन सिंग जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तेंच्यांनी 0% जो आसा तो टॅरीफ केल्लो बिकॉज ऑफ स्मगलींग जाता म्हणून, जेणे करून स्मगलींग जावचें न्हू म्हणून. पूण परत आसा तो हो टॅरीफ लायलो 6%. आनी जेन्ना आमी हे भांगार घेता त्याचेर परत आमकां GST दिवचो पडटा 3+3 म्हळ्यार 6% GST दिवचो पडटा. अशे तरेन 12% आसा तो आमकां हेजेर टॅक्स दिवचो पडटा आमच्या बोल्सांतल्यान. वयल्यान जेन्ना आमी ज्वेलरी घेता तेका परत आमकां मेकिंग चार्ज दिवचो पडटा. अशे तरेन हे भांगार जे आसा ते आमच्या इंडियेन खुबशे म्हारग आसा, म्हारग जायत रावता. आनी काही लोक जे आसा ते आमच्या भारतांत आतां आमी म्हणटा 700-800 टन आमची वर्सा खातीर आमी हांगासर विकते घेता भांगार, जाल्यार वयता खंय हे भांगार आसा. काही लोक जे आसा ते पयशाकार लोक आसा ते इन्वेस्टमेंट म्हणून पळयतात. आनी ह्या दिसांनी तर खुबूच लोक पळयता की इन्वेस्टमेंट म्हणूच पळयतात. कित्याक तर एका वर्साक जर 50,000 रुपया तुमकां मेळटा घर बसल्या जाल्यार कोणाक नाका जाल्यार. आनी खुबशे लोक इन्वेस्टमेंट म्हणून हे भांगार आसा ते आपल्या तिजोऱ्यांनी दवरता. हेकाच लागून आमच्या मार्केटांनी जे आसा भांगराचो जो आसा तुटवटो आमकां पळोवपाक मेळटा. जर आमी आमच्या इंडियेन जे भांगार आसा खुबशे भांगार आसा ते लोकांच्या तिजोऱ्यांनी पडलेले आसा. काही भांगार आसा ते देवळांनी पडलेले आसात. जे देवळाचे ट्रस्ट आसा मोठे मोठे त्यांच्या खात्यांनी जे भांगार आसा ते पडलेले आसात. हे जर भांगार आमी उपयोगान हाडीत जाल्यार आमची भारताची जी कमतरता आसा भांगराक लागून ती कमी जातली. आनी भांगार जे आसा ते हांगा स्वस्त जावं शकता. जाणे करून आमकां भायल्या देशांतल्यान आमकां हाडचें पडचें ना. आनी आमकां भायल्या देशांतल्यान ते डॉलर्स दिवन आमकां म्हारग हे भांगार आमकां घेवचें पडचें ना. हाजेर फक्त एकूच उपाय की हे लोकांच्या तिजोऱ्यांनी पडलेले भांगार जर भायर येत जाल्यार आमकां भायल्या देशांतल्यान आमकां हे भांगार हाडचें पडचें ना. आनी तेन्नाच जी भांगराची रेट आसा ती हांगासर देवूं शकतात. नाजाल्यार आमी जगान जो आमच्या एक सांपळो रचिल्लो आसा जो भांगराच्या रुपान आमी तेज्या सकाट्यान पडलेले आसा. आनी अशेंच हे भांगार वाडत रावतले आनी आमच्या सर्वसामान्य लोकांक हाचो फटको बसतलो. कित्याक तर आमच्या लोकांक जर लग्न कार्य करतलो आवय बापायचेर हे मोठे एक वजें आसा की भांगार हे करचेच पडटा. 10 ना जाल्यार 20-30 ग्राम हे भांगार आमकां दिवचेच पडटा. पुराय आमच्या भारताची संस्कृतीच आसा तशी. आनी हे आमच्या सर्वसामान्यांक एक मोठो फटको आसा. आनी हो फटको जो आसा तो आमच्या तकलेर वजें अशें आमी म्हणू शकतात. आनी असोच हो वजें आमच्या तकलेर उरतले. हे भांगार जे आसा ते वाडत रावतले, दिवसेन दिवस वाडटा. एकूच उपाय हे भांगार आमकां आमच्या देशान आसा ते जे काळो बाजारी केल्ले आसा ते भायर काडचे पडटले. नाजाल्यार